मगच्या बाबडेनं जेजू आपयता आमकां सर्वांकी वर्त्या मोगान तो आपयता ताच्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जावच्याक आमकां तो आपयता आयच्या दिसा ते आपोवणें बऱ्या तरान आमी स्विकार करुया माय मोगान देवाक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान पवित्र तिंद्रच्या नांवी आमी संभ्रमया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो क्रिस्त दय म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो जिवितांत जायते कश्ट येताना जायती पिडा येताना वळवळे आसतना खंय वेचें खंयची वाट धरची म्हणून थोड्यांक आमकां गोंदळ आसता कित्याक म्हळ्यार आमी सदांच सुखी आसा जाय म्हूण आशेता पूण सोम्याचें जिवन आमी पळयलें जाल्यार हर एका दिसा सुखीत मेळोना ताका थोडे पडी ताच्या जिवनाक कश्ट आयले मात अती वर्ते कश्ट ताणें भोगले आमच्या खातीर आनी कश्ट भोगतना ताच्या फाटल्यान एक इरादो आसा सोम्यान कश्ट भोगले तर ताचें मिसांव आमच्या साल्वसांवाचें जावन आसलें आज आमी तसल्या कश्टांक वळख जाताना आमी सोम्या सांगात रावन ते कश्ट पोड करून आशीर दारवटांतल्यान मुखार सरस जाय म्हणटा आमचो सोमी कितें आपयता त्या साध्य जाल्ले मात करूंक तो आमकां आपयता तर आमी सर्वांनी सोम्या सांगात एक जावची येताना कितेंय चड उणें घडूं दी आमच्या जिवनान कितलेय कश्ट येवं दी भिवची गरज ना कित्याक सगळ्या बायबलांत तुमी पळयलें जाल्यार जायते कश्ट आयल्या उपरांत सुखी जिवन तांकां सादार जाल्लें सर्गींचे भाग मेळ जाय तर ह्या संवसारांत जियेत आसतना जें कितें आमच्या जिवनांत घडटा तें सगळें आमी आपरबाय तरान सोम्या सांगाता सोसूंक शिकत जाय तर आयच्या ह्या आयतारच्या दिसा आमकां मेळिल्लें वर्तें भाग सोम्याच्या जिवितांत वांटेली जावचें ह्या जिवितांत वांटेली जातना तो आमची वाट मुखार व्हरतालो त्या खातीर आमी मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर भागीदार जावच्याक आमची पातकां आमचे सुखी वळखून घेवया आनी सगळे आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांचे तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच हांव कारमरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंतिकात म्हण प्रार्थना मागता सर्पदेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो आमेन. महिमा देवा बापा महिमा
मोहिमा तुका ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा ताच्या पुता. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा ताच्या पुता. महिमा तुका सासनाच्या सासना. महिमा तुका सासनाच्या सासना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्र आत्म्या. महिमा तुका सासनाच्या सासन्या. महिमा तुका सासनाच्या सासना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. प्रार्थया सर्पददा आमच्या मोगळा बापा, तुझ्या वर्त्या महिमे बरी जिवितांत तू आमकां वांटेली केलाय. सदां न्ही तुझ्या मोगांत आमकां दवरताय. जिविताच्या वाटेन चलयत आसतना तूं सुवाट म्हूण समजून तुझे संगत करप आवडटाची आमकां शिकय. हे आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कर देव तुझे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. तुमच्या भावंडांक सर्व जनांगा मदली ती हाडटली. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. चॅप्टर 66 वर्ड 18 to 21. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव तांची कृत्यां आनी तांची चिंतना जाणा आनी सर्व भासांच्या राष्ट्रांक एकठांय करूंक हांव येता. ती येतली आनी म्हजी महिमा देखतली. हांव तांकां एक खुणा दितलो आनी तांचे मदें जिवंत उरल्यांत तांतल्या थोड्यांक तार्शीश, पूट, लूद, मेशक, तुबल आनी जावान ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजे विशीं केदींच आयकूंक ना आनी म्हजो वैभव पळोवंक ना त्या द्वीपांनी धाडटलो. ती म्हजी महिमा राष्ट्रांक परगट करतली. जसे इस्रायल प्रजा नितळ आयदनांनी घालून अन्न बली सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हाडटा म्हणटा सर्वेस्पर, तशें ती सगळ्या राष्ट्रांतली तुमच्या भावा भयणींक घोड्यांचेर, रथांचेर, पालख्यांचेर, कचरांचेर आनी कर्यांचेर बसोवन जेरुजलेमांत आसलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटली. तांचे मदल्या थोड्यांक हांव याजक आनी लेवीत जावच्याक विंचतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या संसारात वचून सुवार्ता परगट करा. सगळ्या संसारात वचून सुवार्ता परगट करा. सर्वेस्पराक वाखणा सर्व लोकांनो, ताका नावाडा सर्व जनांगानो. सगळ्या संसारात वचून सुवार्ता परगट करा. बळवंत ताचो मोग आमचे थंय, सासणाक विश्वासी आमचो देव.
सोगल्या संसारात वचून सुवार्ता परगट करा. हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमी ताची भुरगीं देखून तुमकां धीर दिवपाक देव तुमकां कितें सांगता तें विसरल्यान तुमी. ही ताची उतरां. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुज्यो चुकी तुका दाखयता तेन्ना तूं ताका चीत दी, आनी तो तुका झुपाटी दिता तेन्ना तुजें मन मोडोंक दिवं नाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां शिस्त लायता, आनी जांकां आपले पूत धुवो म्हूण लेखता तांकां तो शिक्षा दिता. देव तुमकां आपली भुरगीं कशीं वागयता म्हूण समजून तुमी शिस्त शिकचे खातीर शिक्षा सोंसणीकायेन घेयात. बापायन शिक्षा दिवंक नासलोली कोण तरी भुरगीं आसतीत. शिक्षा पडटा त्या वेळार ती कुशालकायेची वस्त न्हय, पूण भूत शिकलोली मनशां देवाक मानता तसल्या जिविताची शांतीची फळां भोगूंक पावतात. तर तुमचे तोकलोले हात वयर उबारात आनी तुमची कडकडटली दोंपरां गोट करात, आनी नीट रस्त्यार तुमची पावलां घालून फुडें वचात. अशें कुंटा तो दोंको निकलोवन वेचना, पूण आदलें बोल ताका मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah. 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 वाटावंसात आणि आवून जेवेत म्हणटा सोमी. म्हजे मारिपात गेल्या शिवाय कोणाच्या निन्स बापासाचे वसोंक जायना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. साम लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू शाहारा आणि हळ्यांनी सिकयत जेरुजालेमाची वाटदन गेलो. तवळ कोणे ऐकला ताच्या लागीं विचारले, सोमिया बाचाव जातली ती थोडींच मू. जेजू तांकां सांगा लागलो, अशी दरवटांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा, कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतालीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक पटी गरजो धनी उठोन दाराक कीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावन बडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोमिया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतालो, तुमी कोण आनी खंयचीं तें हांव नेना. तेद्वा तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पिवन आसल्याव आनी आमच्या बिदींनी तुवें शिकयलाय. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतालो, तुमी खंयचीं ती हांव नेना. खोटेपणां आदरतले न्हू. चला तुमी समेस म्हज्याच आसलीं
अब्राहम, इजाक, जॅकब आनी हरसर प्रवादी देवाच्या राजांत आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्लें पळयतच तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किल्लीतल्यात. चारय कुशीचे लोक येतालो आनी देवाच्या राजांत जेवणां बसतलो आनी आतां जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातालीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आजकालचो संवसार इन्स्टंट संवसार आमी म्हणटा. कित्याक जायते राटावळींनी बोडल्यात, पुरसत लोकांक ना. कोणा कडेन तुमी विचारा, आमी बिजी म्हणटात. पूण कितले बिजी म्हळ्यार पयलेंची कामां आमी आज करिना. पयलें कितले कश्ट काडटले. एक आळ्यान वटीचे जाल्यार कितलो वेळ आमी तो काडटो गुंडयतले. पूण आज तें कांय ना. एक सुची दाम तुज्या आळ्यान वाटलें, ग्रायंडर आसा आनी तशें कितें जाय तुका मिक्सी आसा, कितें तुका जाय जे इन्स्टंट कॉफी, इन्स्टंट टी, कितें जाय इन्स्टंट फूड सगळें आसा. जाल्यार आमकां सोर चड जाला. आमकां तितलें सगळें आसून कामां उणी जाल्यार आमी हर एक घडये बिजी म्हणटा. तुमी कोणा कडेन विचारा, म्हाका इल्लो वेळ आज ना, फाल्यां पळया. फाल्यां जाल्यार फाल्यां ना, परवां पळया. तशें पाटी घालून दोता एकामेकाक मेळोवंक नाका. कित्याक हांव म्हज्या रेतीर मांदिरांत रेतेर देवन आसतना एवढी 5 रुपया नव्यान जाल्ल्यांत 12:30 वरां भायर येताना एकलो म्हणा लागलो, म्हाका 1 मिनीट दिवी येतकी. आनी हांवें सांगलें जायत दिता, नो प्रॉब्लेम. ताचे थोडे कश्ट ताणें मोठ्यान म्हजे कडेन सांगलें आनी तो उपरांत म्हणा लागलो, ते 1 मिनीट भोव आपुरबायचें जालें वाद आनी म्हज्या काळजाची आनी मनाची जडाय उणी जाली. तशें जायतीं जाणां ह्या रितीने वेता आसतना खंय वचून खंयच्या संभ्रमा वचून, खंयच्या मिसा वचून, खंयच्या रेतेरीक वचून लोकांक तांची बोगणां, तांचे कश्ट वांटून घेवंक आसात. पूण आमी तें समजना जाल्यार तीं कोणा लागीं वेतालीं. त्या देखून जायतीं जाणां आज आमी चिंता एडमिनिस्ट्रेशन मॅटर जायतें गरजेचें उरलें, आमकां गरजेचें ना म्हण. आमकां गरजेचें जावन आसा पास्टल लायन. कित्याक आज लोक कश्ट जाता तांच्या कश्टांक पावच्याक इटे कानून ह्या बांदप करूंक तें जाय ना म्हण हांव सांगना. पूण आमी जायतो वेळ लोकांक दिता आसतना, लोकांच्या गरजांक पावता आसतना तें जावन आसा जेजूचें मिसांव. त्या देखून जेजून हर एक लागीं धाडटना एक मिसांव दिलां आनी तें मिसांव आपुरबाय तरान आमी सांपोवच्याक एकामेकाक समजून घेवन सोंसणीकायचें जिवन जियोंक आमकां आपोवणें दिलां. सोंसणीकाय आनी लाडविकाय हे दोन वर्ते आपल्या जिवनाचे गुर्त आमी घेतले जाल्यार आमचें जिवन वर्तें जातालें, भोव आपुरबायचें जातालें, संतोशाचें जातालें. तुमकां कळीत आसा मोगाचेनो एक हिरा सिंगाल म्हणली दिव्यांग स्त्री IAS ऑफिसर जाल्ली. ती उत्तर प्रदेशान 1983 ती जल्मली. तिका एक सिकनेस आसलें, त्या देखून त्या पिढेन ती दिव्यांग जाल्ली. तिचे विश्वे हात एक कांयच चलनातलो. पूण ती लोरेटो कॉन्वेंटान आपलें पयलें शिकप तिणें केलें. उपरांत उंचल्या शिकपाक ती दिल्ली गेली आनी दिल्ली वचून तिणें UPSC एग्जामिनेशन बरोवच्याक तयाराय केली. जायती तयाराय. आपल्या कुडीचे विश्व सारकें नान जाल्यार आपण कठीण परिश्रम करतली आनी बऱ्या तरान मुखार वचोंक जाय म्हळ्यार एकच एक चॅलेंज तिणें काडलें. पंथान स्विकार केलें. दिव्यांग जाल्यार व्हडना, शिकपाक म्हाका देवान तकली दिल्या, जायती जाणवाय दिल्या आनी त्या प्रमाणे हांव मुखार वेतालें म्हण तें बरी शिकली. 2010 बॅचांत UPSC एग्जामांत ती पास जाली. पूण सरकारान तिका तिच्या दिव्यांगपणा देखून IAS ऑफिसर म्हण डिक्लेअर करूंक निराकार केलें. आनी ते म्हणा लागले, तुका IAS पोस्ट दिवंक आमी जायना, कित्याक तुका तसली सकत ना. दिव्यांग आसल्यान परिक्षा दिवन पास केल्या जावंक बरो. थकली ना ती, फाटी रावली ना. तिका थोडें निराशत भोगलें, कित्याक हांव इतलें केलें, म्हाका सगळे विश्व सारकें नात, दिव्यांग म्हण म्हाका वलयलां आनी जाल्यार हांणी म्हाका दया दाखयली ना न्हय म्हण चिंतलें. पूण ते तांच्या दये खातीर ती राखोना. परत कठीण परिश्रम केलो. 2014 बॅचांत परतून तिणें IAS ऑफिसर जावच्याक UPSC एग्जाम बरयली आनी पयले रँक ती आयली
आणि सरकाराक दुसरो उपायांतलो पयली दिव्यांग IAS ऑफिसर म्हणून तिणें नांव घेतलें आणि अपुरबाई तरान तिच्या कठीण परिश्रमा देखून ती मुखार गेली. कश्ट ना म्हणणी, तिका जायते कश्ट आसले, तिका सगळे विश्व सारकें नातले, जाल्यार ती म्हणा लागली म्हाका देवान दिल्या ती सणवाई, देवान दिल्या ती बुदोनगाय, देवान दिल्या ती चातुराय, त्या खातीर हांव शिकतली आनी बऱ्या तरां मुखार वेताली आनी तिचो परिश्रम वर्त्या तरान मेस्वो जाय आमी. कित्याक कितेंय जावं दी, कश्ट येताना सलवणी आपणाय नासतना कश्टाक पूड करून ताची उतरावणी करून आमच्या जिवान आमी जिवंक जाय. जायते लोक येता आनी म्हणटा आमकां कश्ट येयल्यात, पूण कितें जाता मोगाचें न्हू, आमी जायत्या जाणांनी कश्ट येताना धांवून येवचें देवा लागीं. ताचे पयलीं आमकां विसर पडटा, जायत्या जाणांनी विचारचें. आयच्यात आमच्या एका रेतेरीच्या ग्रुपांत एकलो म्हणा लागलो हांव 2017 आयिल्लो फादर, ताचे उपरांत येवना. हांव म्हणलें 2017 25 लेख घाल, कितले वर्सां जालें? 8 वर्सां जालीं. कितें जालें तुका? त्या वेळार म्हाका येवंक पावट म्हण. आनी आज कित्याक आयलाय? आनी 10 वर्सां फाटीं घाली येते जालें न्ही म्हळ्यार ताका. तो आतां म्हाका कश्ट सोसूंक जायनात, म्हजें सगळें लॉस जालां, म्हजें बिजनेस इतलें म्हाका लोन आसा की तें सगळें पेड करच्या खातीर हांव देवा लागीं धांवून आयलां. तेंच तुवें चिंतिल्लें जाल्यार हर एक वर्सा एक रेतेर हांव करतालो, सोम्या सांगात आसतलो. कश्ट येताना मात न्ही, कश्ट पूड करच्याक तयाराय करून घेवच्याक आमी कितल्या जाणांनी येवच्यान घाला मोगाचें न्हू. कश्ट येताना धांवून येता वय, पूण कश्ट येवं नजो म्हण न्ही, कश्ट पूड करूंक ताची उतरावणी करूंक आमी तयाराय करीत जाय. आनी अशें करता आसतना हांवेंच पळयलां मोगाचें न्हू, आमकां कश्ट ते कश्ट म्हूण बगनात, कित्याक सोमी आमचे सांगाता हात धर नासता. त्या देखून सोमी कितें म्हणा लागलो, अशी दरवट्यांतल्यान तुमी रिगा. अशी दरवटो कित्याक? अशी दरवट्यांतल्यान सगळ्यांक येवंक जायना. अशी दरवटो म्हळ्यार बरें मागणें, अपुरबाय तरान देवाक लागीं सरचें, देवाचो आनी मनशाचो सन्मान लागीं करचो, हेरांच्या गरजांक पावचें आनी हेरांक दोळे उक्ते करून तांच्या कश्टांनी, तांच्या वळवळ्यांनी, तांच्या बांदपासांत आमी आदार जावन तांकां सुटका दिवची. हें जावन आसचें दरवड. रुंदार म्हळ्यार कितें? रुंदार जावन आसा त्या दिसांनी जो देव तांच्या घरांनी व्हडले वोंटी करताले आनी रोंद एक दार दवरताले आनी त्या दारांतल्यान रिगोंक बारी सुलाब. त्या खातीर आमी तांकां म्हणटा बिंदास जिवन करचें, गमत मारचें, ह्या संवसारची खुशालाय भोगची आनी उपरांत सर्गाच्या दारवट्या वचोंक कश्ट जाताले. कित्याक अशी दारवट्यांतल्यान दुबलो लोक वेतालो जेजूच्या काळार. दुबलो लोक तांकां थंय रोड नासलो, तांकां रस्तो नासलो, त्या वेळार माथ्यार वजें वोन ते वेताले. आनी अशें आसता जेजू तांकां पळोवन तांकां सांगात दिवच्याक तो म्हणटा अशी दारवट्यांतल्यान वेताली. खालती बोळीं ती वर्त्या लाडवी खायची, सोशणिकांची येवची, तांचें जावन आसा देवाचें राज. आनी त्या दारवट्यांतल्यान रिगोंक सगळ्यांकी जायना. सगळ्यांकी कालतें म्हणनाका मोगाचें न्हू, सगळ्यांकी लाडवी खायनाका. कोणाक जाय? सगळ्यांकी वटपण जाय. आयच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार आमचे कडेन तें आसा, आमचे कडेन हें आसा, आमच्या वस्तूंनी मात्र आमी व्हड म्हूण चिंता. त्या देखून आमी संप्रांचे आसीची एक निदर्शन घेतलें जाल्यार ताका नातलें कांयच ना. कितलो व्हरतो राय म्हूण ताका वळखून घेवते जालें, पूण देवाच्या उतरां खाल जालो आनी कश्टांनी कश्ट सोंसले. दुसरें वचप आज आमकां म्हणटा कश्टांनी आमी जैत व्हरतना देव आमच्या सांगात आसा. पयल्या वचपांत तुमी पळयल्यार कश्टलो इस्रायलचो लोक, पूण देवान तांचो हात सोडूना आनी सोमी आमच्या कश्टांनी आमचो हात सोडिना. आमकां सांगाता घेता, मुखार वेता आनी सोम्या सांगाता आसतना कश्ट जावन उरनात, कश्टाची उतरवणी जावन आमी सुखाच्या जिवना वेता. तें सुखाचें जिवन जावन आसा सोम्या सांगाता. त्या खातीर सोम्या सांगाता जिवंक आमी अर्येकल्यान प्रयत्न करी जाय. फकत थोड्या वेळाक मात न्ही, थोड्या काळाक मात न्ही. एक रेतेर जाली ताचे उपरांत आमकां कांय पडोन वचोना. प्राचीत काळ आयलो, प्राचीत काळार आमी कितें केलें मागीर ना. प्राचीत काळाची 3 दिसांची रेतेर आमी नमी हारली. उरल्या दिसांनी आमकां देवस्पण नाका, उरल्या दिसांनी आमकां पवित्रपण नाका, उरल्या दिसांनी आमकां आत्मिकाय नाका. तर आमचें देवस्पण खंय आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी? आमी एका दिसा तयार रावो जाय म्हणटा. त्या देखून जो कोण आपणाक कल करता ताका देव वर्तो करतालो. कोण आपणाक ह्या संवसारांत वर्तो म्हूण मानता देव ताका कल तो करतालोच. त्या देखून लांडविकायेची सरळ
संपूर्ण देवाक विधेय जावन आमी सोशणिकाच्या जिवान जियोंक प्रयत्न करया. आमेन. सगळे आमी आमचो बावार्थ एका निजा देवा थंय उसारुया. सत्मंता देवाक सर्पदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भेत समरलो आमकां मरेता जल्मलो पांच पिलतकाल ताणें कसोसले ताका कुस्सा जडलो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लेलो पुन्हा जिवंत जालो सर्गात चडलो आणि सर्पदा देवाच्या उजव्या बसला. थंय त्या जुयाने मेल्यांची मनसूब करूं येतालो. सत्मंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बगसणे कुडीचे जिवनपण ससण्याचे जिवीत. आमेन. मोगाळ बाप भयणीनो, देव आमचो मोगाळ बाप आपल्या भुरग्यांची मागणी तो खंडीत जावन आयकता आणि आमकां आदार दिता म्हणल्यार त्या बरोवशान आज आमी पवित्र सभेच्या वडिलां खातीर मुखेल्यां खातीर क्रिस्ताक करे साक्षी जावंक आयतीकरण त्यागाचे सॅक्रिफिसाचे वर्त्या सोशणिकाचे जिवान जियोंक जेच्या कश्टांत आमी वांटेली जावच्याक मागया. राष्ट्राच्या मुखेल्या पासत आमी मागया तांचो अधिकार लोकां थंय एकवट माया मोग बांदून हाडूंक जायते दुबळ्यांक आनी गरजेवंत आदार दिवंक आनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर आपले तांचे वरती सेवा दिवच्याक तांकां देव फाव करून म्हूण मागया. परगांवांत आनी 20 जाग्यांनी कुटुंबाच्या अभिवृद्धी खातीर जायतो सॅक्रिफीस करच्या जायत्या कामांत कितले कश्ट आयल्यार म्हज्या कुटुंबाक पसिजे म्हणल्यार वर्त्या पंतवानांत जायत्यांची चिणी आज ते करसून आसात. तसल्यांक आदार जा म्हण आमी मागया. आस्पत्र्यांनी आश्रयांनी जायत्या पिडेस्त आनी प्रायवंताचेर तुजी दाळ दिश्ट घाल सम्या म्हण आमी मागया. आनी आम्हा सर्वांक कोण सक्कडी प्रायवंत आसात तांकां बरी भलायकी दी तांच्या मतीचें समाधान दी. सोशणिकायेन तांकां पळोवन जाग तांच्या भुरग्यांक आनी तांच्या तरबेतीक आलासच्या हर एक लागीं आदार दी म्हणून आमी मागया. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मुझे काळी मोजे मन मोजी कूड मोजोत मो हांव तुका दिता तुखे अधिकार मोजी कूड तुका दिता एक जीवित बलिदान सोम्या घे अधिकार मोजी कूड तुका दिता एक जीवित बलिदान सोम्या घे पदवी सोम्या घे पदवी म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र बेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा आमी तुजे भुरगीं हांवें ती बरी समल्या तुजी खाणीक जावन आमकां निर्मी आमी अर्पणची ती खाणीक तो मानून घे. आमची काळजां आनी मनां तुज्या मना बरें जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक तीन वासुया होय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी सशनाच्या देवा सरकाळी आनी सत्य आमी तुका दिन वाचूंक फावो
हो कायदो नीती सोणी आमच्या फायद्या आसो तुझ्या वरत्या मोगान तुवें सगळ्या मनशाक रचले तांच्या उदारगते खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारात धाडलेलो ताणें आमचो मोग केलो आनी आपल्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिविताच्या वाटेक आमकां पायलें त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबाण निरंतर गायता तुजे मुखार Hosanna, Hosanna, Hosanna Dev Bapa, Hosanna, Hosanna, Hosanna Dev Putra, Hosanna, Hosanna, Hosanna Povitratmya, Hosanna, Hosanna, Hosanna Triek Deva, Hove, 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 पवित्र देवाची क्षिणी होवे 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 पवित्र देवाची क्षिणी होसाना 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 देव बापा होसाना 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 देव पुत्रा होसाना 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 पवित्रात्म्या होसाना 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 त्रिएक देवा जेजू 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 देवाची शिडी जेजू 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 देवाची शिडी बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हे देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडो आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परिचवण जाता ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कराचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेज मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawarta sagot pergetuya जेजू मेलो जेजू जीवन झालो जेजू नोव्या येतलो बापाचेच्या मरणासाणी पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराच्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड लियो आमच्या भगवान बापा सर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर
आम्हा सुमीस तांची दाय कर म्हण आमी मागता ह्या भुरग्यांचे तुजे नदर घाल प्रत्येक तरा लणविकाय आनी सोश्णेकायन आमी सदांच वर्ता जिविताच्या वाटेन सोलोंक कश्ट दगदवण येतना भियेन आसतना वर्ता धैर्यान तुजो हात धर मुखार सरोंक आनी जिविताची वाट जावन असो तुंच सताच्या आनी नितीच्या वाटेंत आमकां चलय ओंकार मरे देवाच्या माये सांगाती भगवान दंत आणि तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी आणि सम क्लारा बरोबर सष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी माय मगो आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना सुम्यान भोव मोगाची आणि अपुरबायचे प्रार्थना आमकां शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परस वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गेचे भाग आणि आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान रक्तले आमकां तुझ्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटे आणि सर आकादांतले वाटय कित्याक राजवटी पदवी आणि महिमा तुजी सासनाच्या सासना सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुझ्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुझ्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुझी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन क्षमेची शांती समाधान आणि माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोग आसो आनी एक कोटोचो संकेत जावन मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाची क्षिणी संसाराची पाप काढतेले आमची काकलूत को देवाची क्षिणी संसाराची पाप काढतेले आमची काकलूत को देवाची क्षिणी संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी मोग छबा बेणीनो पळे आमचो स्वामी जेजू सदांच वरत्या वाटेन सताच्या नितीच्या वाटेन चलोवचो मातण्या आशी दरवट्यांतल्यान रिक्त आसतना आमचो हात धरन त्याच सर्गाच्या वाटेक आमकां पावचो हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
मोहिमा तुझी गायता उठता बसताना चुकला दोन्या भोगोस मोजी पातका हालेलुया 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 जी कोण निमाणी आसा ती पयलीं जाताले आनी ती कोण पयलीं आसा ती निमाणी जातले म्हणटा आमचो समी प्रार्थयांक सर्पजदा पापांक तुझ्या वर्तें काणणे पिवान तूं आमकां दिलाय आत्मे गटाय दिवच्याक आनी व्हडा बावडतांची ओंजा तूं आमकां आदार दिताय चड आनी चड करून तुज्या वर्त्या जिविताचे सक्सीच आमकां निर्मी मोगाची आनी शांती समानाची हातेरां आमी जावं दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मोगाच्या बाबणे बाबर सोयता तुमकां मागता देवाचे वरती ससाई सदांच आमच्या थंय आसतना भियोवची गरज ना पिडा कश्ट दूख हे सामान्य पूण सोम्या सांगत आसतना ताची खरी उतराणी करून तोच आमकां शिकयतलो व्हडा धैर्यान जेच्या वर्त्या संबंधांची येवंक वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार किडवो तो देवांचो ताका वोरतो मोगांचो किडवो तो देवांचो ताका वोरतो मोगांचो किडवो तो देवांचो ताका वोरतो मोगांचो किडवो तो देवांचो Morto mogamso taka no man koruya tachi namun kaduya tachi vod vikutarya tachot mokto pratarya kidu vorto devamso taka vorto mogamso Vorto devanzo, taka vorto mogamzo, taka vorto mogamzo. गाळपुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां जेच्या भाव पवित काळजां भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद बगन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.